मोगा विन्यासंगी आम्ही आयल्या संतोष मोठाने हरसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मौनात वाकंता बापा तुका पेटून मोगा बुजो आमच्या काळजात मोगा विन्यासंगी आम्ही आयल्या संतोष मोठाने हरसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सध्या काळाचो 11वो आयतार मोगाच्यानो एक कुटुंब जावं भाव बांदपणाच्या स्पिरितान येवकारिस्त भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती भावार्थाचे बी ओंपून फळ दिता वरेक सोसणिकायेन आनी बरवशान राखून रावंक उलो दिता. आमचो भावार्थ दिसत्या वस्तूंचेर आदारून ना, दिसत्या आनी ना दिसत्या वस्तूंचो रचणार देव ल्हान संगतींनी विस्वासी जावन देवाचेर राज बांदून हाडूंक आनी सोम्याक मानता तसली प्रजा जावंक हे पवित्र बलिदान आमकां आदार जावं. प्रस्तावनांत आयच्या या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी आयकलो. सद्या काळाच्या 11व्या आयस्ताराच्या देवस्तुतेक आमी सांगत आसा. आमचे प्रयत्न देवाची कृपा हे दोनी सांगता मेळटना आमच्या जिवितांत आजापां अद्भुतां घडटात. तर आमी सदांच देवाचेर पातयेवन देवाच्या सक्तेचेर विश्वास दवरून आमी आमचे प्रयत्न करूंक आनी त्या मरीपात आमी अद्भुतां आश्चर्यां करूंक तसो जेजू आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. तरी हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वता आसतना आमी हर एकली ना फोवो आमी अस्कत आमी फातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षाने मागया आनी नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयती जावया. सांगात आमी म्हणया हांव फातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. त्या पासून बगयेवन सदांच हांव गांव मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुरुक सोमिया काकुरुक क्रिस्ता काकुरुक क्रिस्ता काकुरुक सोमिया काकुरुक सोमिया काकुरुक. महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टाचो सारी सर्वेस्परा देवा सगी कराय सर्पद्वेदा देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकुत तू बापाच्या उजव्या पोसा आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पोवी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुमचो आमचो बरो असो आनी आमचें बोळ आमी इतली असतगी तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नसो सगळ्या काळजांनी निसर करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एजेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा देवदाराच्या तेंगशेचो ताज्या बोव ऊंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका ऊंच आनी उन्नत पर्वतार लायतलो इस्रायेलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो ताका फांटे पडटाले आनी तो फळां दितालो एक मजबूत देवदार तो जातलो जिन्साची सुकणी ताजी पोंदां वस्ती करताली पकाट्याचे हर एक जिवी ताज्या फांट्याचे सावळेक आसरो घेताली तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळी जातालें ऊंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख ऊंच उबारता पासवो रूख बावयता आनी बावलोलो रूख पालेसो करता हांव सर्वेस्पर उलयलां हांव ते सिद्ध करतलो देवाचें उतर हें देवाचे ओळखकार सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक तुज्या नांवाची गीत गाजोंक फावो फांत्यार तुजो मोग आनी रातीची तुजे विश्वासी पोवन वर्णूंक फावो महोन्नत देवा सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्पराच्या घरांत रोयलेलें ते आमच्या देवाच्या आंगणान वाडटले प्रायेची तरी फोळ दितले नितीवोन काजरा माडा बरी वाडटलो लेबनाच्या देवसार रुखा भाशेन वयर सरतलो सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो सर्वेस्परा तुका
तुका दिन वाचूंक फावो. सांव पावलून कुरिनकारान बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेतांव. आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्येतावन पयस आसांव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, बगार बावार्थाच्या उजवाडान चलतांव. आमचें धैर्य विशेश देखून आमचे हे कुडीचें बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोवें आसूं वा ताजे तावन पयस आसूं, ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्यस्याणा हुजीर जडतेक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतार हें. देवाचे वळखकार. Alleluia, 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 alleluia. भी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त सोबोवपी. जाका तें भी मेळटा तो ससनाक जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्व तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे राज ये परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं, तें किर्लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो सुनेना. भुंय आपलेस्तकीस फळ दिशें करता. पयलीं पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दाणी. पूण फळ फिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी ते पिंत्रावयेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांक प्रास ल्हान, पूण ओपतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतरळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपारेंनी लोकांचे समजण येतकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारेवेने तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या सिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो. देवाचे उतार हें. वगणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांचो नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लें एक गडीत थोड्या वर्सां आदीं इटलींत वा स्विझर्लंडांत घडल्लें हें गडीत जावन आसा मोगाचें न्हू. 1850 जून म्हयनो आनी एक दीस स्विझर्लंडांत एक व्यक्ती, ताचें नांव जीन हेनरी सकाळीं उठता. सकाळीं उठोवन भायर येता आसतना ताका खबर मेळटा इटलींत झुजू सुरू जालां. आनी हो तरणाटो झुजा वेळार कितें जाता, झुजा वेळार कितें घडटा तें पळोवच्या खातीर एक आपणाचे थोडे वस्तू एका बॅगान घालून पॅक करता आनी इटलीक 22 तो वेता. आनी थंयसर झुजाच्या
त्या थळाक वचून पावलो आनी पयस तावन झुजाचें थळ तो पळयता. रक्ताची पात थंयसर, एकामेकाक झुजून पडटात, एकामेकाक गुळे मारतात आनी सबाज जण मोरोवन पडल्यात, सबाज जण घायेवन आसात. आनी हे पयस तावन पळोवन आसता आसतना ताका मोत सुकता एका लेखान, कितें करचें म्हूण कळना. आनी ताच्या उपरांत सांज काळोख बुडटाना झूज रावता आनी तो हळ्ळेक धांवता. थोड्या थंयसर आशिल्ल्या दुबळ्या कश्टी लोकांक तो घेता आनी अन्न घायेल्ल्या सोल्जरांक वोकात लायता, तांकां पियोंक दिता, तांची जतन करता. आनी अशें साबार दीस हें केल्या उपरांत फाटीं ताच्या माय गांवांक स्विझर्लंडाक तो वेता मोगाचें न्हू. आनी गेल्ल्या वेळार हर एक दीस न्हिदल्या वेळार उरतना तेंत झुजाताळाचें चित्रण ताच्या मोतीच्या पडद्यार येता. आनी त्या देखून ताणें एक लेखन बरयलें आनी ह्या लेखनाच्या आखरेक ह्या झुजाच्या थळार अशें कोस्टोवच्या सोल्जरांक कुमो करच्या खातीर एक रेस्क्यू सोसायटी, एक कुमो करचो संस्थो उगडापण करी जाय म्हणलें ह्या लेखनांत तो बरयता मोगाचें न्हू. आनी लेखन ताणें बरयलें, वर्सां धांवलीं पूण कांयच जावना. पूण 5 वर्सां उपरांत म्हणले परी थंयसर स्विझर्लंडांत 1860 इस्वेंत थंयसर फस्ट रेस्क्यू सोसायटी इन जिनेवा स्विझर्लंडांत पयलो रक्षण संस्थो प्रारंभ जालो आनी ताका तांणी दिल्लें नांव जावन आसा रेड क्रॉस सोसायटी. आनी आज हें नांव आमी हर एकल्यांनी आयकलां, रेड क्रॉस सोसायटी. आनी हो संस्थो स्विझर्लंडान प्रारंभ जाल्लो. थोड्याच दिसांनी म्हणल्या बरी इतर राष्ट्र ह्या सोसायटीचे वा संस्थेचे सांदे जातात आनी सगळ्या संवसारार हो संस्थो विस्तारता मोगाचें न्हू. आज आमच्या भारत देशांत हर एका कडेन हो संस्थो आसा रेड क्रॉस सोसायटी म्हणून. तांचे मारिपात कश्टातेल्यांक, घायेल्ल्यांक जावं पुरो रगत प्रत्येक जावन दिवचे ही वेवस्था ह्या संस्थे मारिपात चलोवन आसा मोगाचें न्हू. आनी हें प्रारंभ जावन थोडीं वर्सां जाल्लीं, लगभग 30 वर्सां उतरलीं जाल्यार ह्या तरणाट्याचें ताणें लेखन बरयल्या वरवीं थोड्यांच्या मती उजवाड मेळोवन हो संस्थो प्रारंभ जाल्लो. पूण ह्या व्यक्तीचो सगळ्यांक विसर पडलो. पूण 30 वर्सां उपरांत परत एक लेखन न्यूज पेपरार फायज जालें, हो संस्थो प्रारंभ जावंक कारण कार्त कोण गे म्हणून. आनी थवळ ह्या तरणाट्याचें नांव जीन हेनरी, ताचें नांव परत उगडापें जालें आनी ताका 1901 इस्वेंत नोबल प्रायज, नोबल पारितोषक ताका दिवन सन्मान केल्लो मोगाचें न्हू. हांवें गडीत सांगलें, एका मनशान जीन हेनरीन ताच्या घरांत हांव इटलीक वचून थंय कितें जाता, कितें करता तें पळोवन तांकां कुमो केली. त्या सोल्जरांक थोड्यांक सांगता घेतलें आनी आज ताणें एकल्यान प्रारंभ केल्लो तो वावर आज एक व्हडलो बळवंत रेड क्रॉस संस्थो जावन संवसारभर विस्तारला. आनी आज ह्या संस्थे मारिपात कितलें बरेंपण, कितल्या गरजेवंतांक, प्रत्येक जावन झुजाच्या तळार कश्टांच्या सैनिकांक ह्या संस्थे मारिपात रगत आनी इतर संगत्यो, इतर कुमोक लाभता आनी तांची जतन जाता मोगाचें न्हू. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हाची देवस्तुती त्या देखून आमकां समजयता की देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. देवाक सर्व संगती साध्य. पूण देव कितें आशेता, देव आमचे तावन आमचो इल्लोसो सहकार, आमचें इल्लेशें बरें मन आमी एक मेट काडटना देव 9 आनी 9 मेटां काडटा आनी आमी सुरू केल्लें तें आजाप करता, अद्भुत करता आनी तें सगळें संवसार बरो विस्तारायता मोगाचें न्हू. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, वेल बिगन इज हाफ डन. बरें करून सुरवात केल्लें तें अर्दें जाल्ल्या पर्यंत मोगाचें न्हू. आनी देवाच्या नांवान सुरू केल्लें तें पंथाक पावल्ल्या भाशेन मोगाचें न्हू. देव आजापां, देव अद्भुतां करता. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देखून आमी पळयलां आमच्या कुटुंबांनी आमी खंयचेंय एक कार्यक्रम करतना, जावं एक बिल्डींग वा घर बांदतना वा आनी खंयचें एक काम आमी प्रारंभ करतना पयिल्लें
आमी एका याजकाक आपयता बेंजार करता आशिर्वादीत करता त्या नांवान आमी सुरवात करता कित्याक जर तर देवाचें बेसांव पडलें तें आशिर्वादीत जाता तें फळादीक जाता तें नंदन जाता म्हणली आमचे एकल्याची पातेनी जावन आसा मोगाचें न्हू आयच्या वचपांचेर एक घडी आमी नदर घाली जाल्यार आयचे पयले वसाप आमकां कितें सांगता त्या देवदार रुखा विशांत एजेकियल प्रवादी उलयल्लें आमी आयकलें आमी कोणी तुमी पळया आमी खंयचेय एक जड कान वा एक रूख आसो एक फांटो कान लायजे जाल्यार आमी तकलेसो फांटो कोणी काडिना तो तोरणो म्हूण चिंता मुळां असो इल्लोसो जून जाल्लो फांटो कान आमी लायता जावं बरो फुलां झाडां वा खंयच्याय एका रुखाचो एक जून जाल्लो फांटो आमी लायता कित्याक तो जीव जाता ताका फळां पडटात ताका कोमरे उदेतात म्हणली आमची पाती न्ही मोगाच्यान पूण आयचे पयले वसाप कितें म्हणटा त्या देवदार रुखाच्या तकलेसो तोरणो तो तोरणो फांटो कान लायिल्लो त्या फांट्याक फळां पडलीं त्या फांट्याक जीव भरलो तो रूख पालेलो वाडलो आनी साबारांक आसरो जावंक पावलो मोगाचें न्हू आज जेजू हो पारिमारीपात उलयतना असो अर्थ कितें सांगता देवाचें राज मोगाचें न्हू आमी पळयता पोरण्या सोल्ले थावन प्रारंभ जाले ते देवाचें राज जावंक पुरो देवान एका एका व्यक्तींक विसून काडलें पूण त्या व्यक्ती मारीफात हें देवाचें राज विस्तारलें आज सगळो संवसार भर हें देवाचें राज विस्तारलां मोगाचें न्हू ही आमी एकली आमी देखता आनी आमी एकली आमी पळयता मोगाचें न्हू आतां मोइजेक विस्ताना इस्रायल भरचेक त्या गुलामपणांतले सोडोवच्याक मोइजे कितें म्हणटा म्हाका जाता की हांवें वचोंक जाता की म्हाका लागाड करूंक आसा जिवेशी मारूंक आसा पारावो पूण देव कितें म्हणटा तूं वच तूं न्हय हांव ही आसा कितें उलयता हांव उलयतां तूं वच आनी देव मोइजे सांगता आसलो आनी त्या लागून त्या लोकांक मोइजेन त्या गुलामपणांतल्या बायरान त्या बसयलेल्या गांवाक व्हरूंक ताचे वरवीं साध्य जालें मोगाचें न्हू दावीद त्या गोलियात येदोडलो बलवंत आनी दावीद रुपान सोबीत आसलो कुडीन मोटवो आनी तो बकरे चलयतलो आनी येदे व्हडल्या गोलियाताक चलोवंक ताजे मुखार रावोंक ताजे ती थांक आसली की तो कितें म्हणटा गोलियाताक तो म्हणटा तूं तुजें बोळ तुजे हातेरां घेवन आयलां हांव सर्वेस्वराच्या नांवान आयलां हांव सर्वेस्वराच्या नांवान आयलां आनी ताणें त्या गोलियाताक जिवेशी मारले मोगाचें न्हू आनी प्रवादी जावं बरो जेरमाया इजाइया एजेकियल दानियल देवान आपयल्या वेळार एकले म्हणटात हांव ना फावो म्हजे वरी जाता की हांवें उलोवंक जाता की पूण देव कितें म्हणटा तुमी न्हय हांव आसा हांवें उलोवचें आनी त्या देखून ते बळवंत जाले तांचे मारीफात जायतें बरेंपण जालें मोगाचें न्हू आनी शेकी जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो येताना सगळ्यांनी ताका दुस जालें कोडयो काडल्यो वो खालें वो कितें हाचे वरी खालें साध्य सागी म्हणून जेजून थोड्यांक विसलें सांगाता कान गेलें सांगाता वावर करूंक सुरू केलें देवाचें राज स्थापन केलें आनी आज हें देवाचें राज संवसार भर विस्तारलां मोगाचें न्हू आनी आज ह्या देवाच्या राजांत कितलें सांदेपण आसा ह्या देवाच्या राजा मारीफात कितलें बरेंपण जावन आसा कितल्या लोकांक आसरो जावन आसा कितल्या लोकांक बरेंपण मेळून आसा मोगाचें न्हू हें सत एकलो जावंक बरो दोग जावंक बरो जर तर देव आसा देवाचेर पातयेनी आसा देवाची बेसांव आसात देवाचे आशिर्वाद आसा जाल्यार अद्भुतां असर्यां घडटात ह्या हाचे पयले वासाप आयचो वांजेली आमकां समजोवंक प्रयत्न करता एक बी ओमता तो रयत कोणी जावं तो न्हिदता पूण हें बी किर लाता थंयसर एक जड येत जाता वाडटा आनी कितल्याकी सुकण्यांक गोंठेराक आसरो जाता मोगाचें न्हू पूण ह्या बी घाल्ल्याक तें कशें फुटलें कशें बी जड आयलें कशें तें वाडलें कशें व्हडलें जालें कशें पांटें फुटलें कोणायकी कळीत आसा की हें आपापिशेन घडटा मोगाचें न्हू हाच्या फाटल्यान देवाची महिमा देवाची सकत आसा कित्याक तो रचणार म्हणलें हें आमी समजता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या वाचपाचो नियाळ आमी करता आसतना आयचें दुसरें वाचप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता की आमी सदांच धैर्यान जियेता आमी सोमिया सवे आसो
ताजे जावन पयस असो ताका मानवून सोलसो आमचो एकच उद्देश आहे. त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत आमी जी येताना देवाचेर पातयेनी देवाचेर आमी विश्वास आनी ताका मानवून जियोचें जिवीत आमी जियेलें जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, आमचें जिवीत वर्तें जाता, आमचें जिवीत यशस्वी जाता. मोगाचें न्हू तर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयतना ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां दिवया. मोगाचें न्हू देवान म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक आपल्या सरक्याची आनी स्वरुपाची रचल्यांत आनी रचता आसतना कितलें बरेंपण देवान म्हजें तें आनी तुमचें तें आसा केला. मोगाचें न्हू देवाक कितली अर्गां होगळाप महिमा स्तुती दिल्यार पावना. मोगाचें न्हू त्या देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना देवान आमकां इतलें सोबीत करून इतलें अपूर्वेन इतलें वर्तें करून इतलें ऊंच करून रचलेल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचो उपकार आज आमी आठोवया. मोगाचें न्हू दुसरें देवाचेर आमी पातयेनी दवरया. आमच्यात सक्तेचेर न्ही, आमच्यात बळाचेर न्ही, आमच्यात पयशांचेर आमच्यात आस्त बदिकाचेर न्ही आनी कोणूय चिंचे नाका हांव तूं बुदवंत हांव तूं नाका. तो सर्वस्व आमी कितेंच न्ही. मोगाचें न्हू आमी ताच्या हातांत एक हातेर मात्र जर तर ताचेर आमी पातयता ताचें बळ आसा ताची सकत आसा. त्या देखून तूं सांत पावलान म्हणलें कितें ताची कृपा पुरो, ताची कृपा पुरो. ताची कृपा आसा जाल्यार आमचें हर एकल्याचें जिवीत नंदन मोगाचें न्हू आमी वर्तें जावंक पावता. हें दुसरें. आनी तिसरें मोगाचें न्हू आमी हर एकल्यांनी एक सकारात्मक चिंता पॉझिटिव्ह थिंकींग आमच्याच विशयान नेगेटिव्ह न्ही. जायना म्हजे वरवीं जाता गी म्हजे वरवीं साध्य आसा गी आमी मुखार वशी येत गी आमी खरी येत गी आमकांत सकयल घालचें नाका, आमकांत नास घालचें नाका. देवान कोणाय की आमकां उपकारा पडनाटले वरी कोणाय की रचूं ना. देवान रचतना जायतें बरेंपण जायती सकत जायतीं तालेंतां दिल्यान. त्या देखून आमी हर एक पटी म्हणा जें जाता हांव करतां हांव मुखार वेतां म्हजे वरवीं साध्य आसा. जर तर असलें चिंताप आमचें तें आसा जाल्यार आमचें जिवितांत आमी मुखार येवंक आमच्या जिवितांत अद्भुतां करूंक आमच्या जिवितांत असरी करूंक शकता. आमी एक मेट काडटना उरलें तो काडटा आमी नाका तो काडटा. आमी एक मेट धैर्यान मुखार काडलें जाल्यार उरलें तो करता. मोगाचें न्हू तर आज आमी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमकां ताच्या पांयां तळ समर्पण करया. ताची कृपा ताची मजत आमी मागून घेवया आनी त्या मरी पात आमी ताणें रचल्ली आनी ताणें आमकां दिल्ल्या सक्ते मारी पात हें देवाचें राज आमी विस्तारूंक हर एकल्यांनी आतां हात दिवन वावर करूंक तसलें बरें मन तसलें उदार मन तो आमचें थंय रचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवा सतमंता सर पदवेदार बाबतो सर्गानी मिसो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पोतो सर काळादी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडून बसो सरगार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे बसत ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुनशी भरूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन निप्स जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवानपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना.
तर सांपावलान म्हणल्या बरी आमी म्हणया तुजी कृपा आमकां बरो. तर आतां तीच कृपा जोडोवंक आमची सर प्रार्थना सर्गेच्या बापाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या प्रार्थना रुपी आतां कृपा मागून घेवया. मोगाळा बाप्पा पविसभा सोलनवरच्या पापसैबान बिस्पानी आनी येजाकांनी जेजूच्या सुवार्थेचें बी अरेकल्याच्या जिणेन ओंपून तुजे राज परगटच्या वावरान तांकां आदार लाभय म्हण मागता हांव. जावा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी जात कात लेखी नासतना निस्वार्थी मनोभावान लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. पविस्नान स्विकार केल्ल्या बावटतेंचें बी आमच्या जिणेन किर्लोन कुटुंबा वातावरण फुलोवन फिरगजींत आनी आसपासच्या लोकांक क्रिस्ती फळ दिशें आमच्या वडिलांनी आनी युवाजनांनी साधन करूंक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. तुजें उतार आमच्या काळजांनी तूं ओमताय. आमच्या कुटुंबांनी सदांच पवित्र पुस्तक वाचून नियाळकन तुज्या उतरा प्रकार आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडेन वळवळच्या पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंताचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांचे कस सोसूंक तांकां कृपा आनी आदार दे. कुटुंबा संद्यांनी तांची सारकी जतन घेवन तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ल्या आमा सर्व समेस्तांनी ल्हाना संगतींनी विश्वासी जावन देवाचे राज बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजूक मानता तसली प्रज्ञा जावन आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी बस सगळां आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें वैयक्तीन मागोवंक आसा त्या सर गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत असलीं प्रायवंतां पिडेस्त भावनां तांचे खातीर विशेश तरान मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां, तांचे खातीर, तांच्या तेसवां खातीर आमी मागया. मोगाचे न्हू पावशिल्ल्या दिसांनी आमी आसा. आमकां गज असो पावस सुमयान धाडच्याक दिवच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताक ह्या संवसारांत दान तुज्या पुता मारिपात तुवें सर्गींचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक ह्या राजाचें सांदेपण आमकां हर एकल्याक तुवें दिलां. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता, दिन वाचता. तशेंच आमकां हर एकल्याक आसतना तुज्या सारक्याची स्वरुपाचें कर्ण एक बळिश्ट व्यक्ती जावन आमकां हर एकल्याक तुवें रचलां. ह्या खातीर आज आमी तुका दिन वाचता. तर बापा, आमचे वरवीं असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें तें समजून आमी धैर्यान फुडें वचूंक, आमच्या तांकी प्रमाणे आमचो वावर दिसपते आमी करूंक आनी त्या वावराचेर तुजी बेसांवां पडोवन तो फळादीक करूंक आमकां कृपा दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां आनी आमी मागलेल्यांक कितें गज आसा सदांच तूं तें लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. पांचंको 109 C33. मोग आमच्या काळजाचो वावर आमच्या हाताचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळादी कर बापा वावर आमचो. तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सोवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी ही जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. उंड्या वायना सोवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवी
गीत आमचे. उबे रावया. म्हज्या मोगाल भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या तें बलिदान आपल्या मरकरी महिमेक आमच्या अख्ख्या पुयशेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखाई देणी आमी हाडून दवरता, तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्मेच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवंस प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धरून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयान. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगन. पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. भावार्थ सगून परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा आजच्या मन्ना स्वानीपणा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडवण्याचे काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवंतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनः जीवनपणाचो बरोबर धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर एक घडी भर आमच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो कुटुंबादारांचो उडास काडया तांच्या आत्म्या शांती मागया तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता परत एक घडी आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर विशेश तरान आजे मीस आमी आमच्या फिरगजींतल्या सक्कड कुटुंबां खातीर लोकां खातीर लोकांच्या गरजां खातीर भेटोवचें आमच्या हर एक कुटुंबारात हर एका कुटुंबांतल्या हर एका संद्याक सुमयेच्या पांयांतळा समर्पण करून एक घडी आमी मागया हांव घामरे देवाच्या माये सांगता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद उतात देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी तां सांगता तुजी माई मागोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमी हर एकल्यांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यान आमच्या फिरगजेन आमच्या बोवारीन देवाचें राज स्थापन करूंक वावर करूंक आसा तर देवाचें राज येवं म्हूण आमी मागतना ह्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक करपा मागून सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुदी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी सर तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदतांबळे तुमकां शेती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो माय मोगाचो संकेत जावन सुमयाची शांती एकामेका वांचून घेवया देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कागद कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेसू
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती एकल्यानच देवाच्या राजाचें काम सुरू केल्लो देवाचें राज विस्तारायल्लो आज देवाच्या राजाचें सांदेपण आमकां दिल्लो आमकां तेसर देवाच्या राजा खातीर वावरूंक बोळ आनी कुरपा दिवचो वस्तू जेजू तर ह्या सोमयाच्या जेवणाक पयला आमी सुभागी सोमया तुवें आमचे भितर म्हाका फावना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली शेता सोमिया औलालेता धनिया आशेता लालेता घेऊ तुका सदा जाऊन साय कानात्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचे तू जाऊन साय कानात्म्याचे आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज म्हजें सदांच थंयसर बिडार तुजें हांव वाशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता घेऊ तुका सदा प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवय आमच्या एकवटाची खुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र सभेंत काळजा मनसो एकवट दिसान दीस वाडय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं आमेन उबे रावया सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान हांव तुमकां धाडटा देवाचे वडूकार पांसंको 203 E18 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या तेन्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या दिसान दीस तूं आमची जतन घेताय विज्ञान वारांनी राखून व्हरताय सतांनी तीं जियेवंक आदार दिताय जिविताचे वाटेन चलयताय उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या मोगाळ पुताचो हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार देवा आमच्या दिसपरांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.